त्या कोंकणी पालकार मुंबई शारांत रावन त्या कोंकणी पालकार कशें आयले? मुंबई शारांत रावन आमी गोंयकारां मुंबई शारांत रावन आमी कोंकणी उलयताले आनी 500 जाण आसले न्हय. बट हांव आर्ट कॉमर्स केलें हांवें वेन आय वॉज वेरी यंग. आय वॉज इन अ प्रायमरी स्कूल. ते फर्स्ट एक्ट पळय हांवें केली म्हणजे प्रायमरी स्कुलान आनी आय वॉज गोईंग टू अ म्युनिसिपल स्कूल नॉट अ हाय स्कूल बिकॉज तो म्हणजे घरा लागीं आसलो आनी आय वॉज नॉट किपींग टू वेल सो मदर पुट मी क्लोजस्ट स्कॉलर. आनी तेन्नाच हांवें पार्ट केली ते यू मस्ट हॅव हर्ड 3 Bears and Goldilocks. पयलेंच हांव ल्हान प्रायमरी स्कुलान आहलेलें आनी तेन्ना म्हाका तांणी हें घातलेलें यू नो तो वूल मेळना स्वेटर बा कोत्ता ताले ऑरेंज कलर ते गोल्डीलॉक्स म्हणून. सो दॅट इज माय फर्स्ट एक्सपिरियन्स फॉर थिएटर. पूण कोंकणी पालकार येवन तुज्या फॅमिलीन कोणी एक्टींग कोत्ताली? ऑफकोर्स आय वॉज बॉर्न इन दॅट. म्हजो पाय तियात्रिस्ट आहलो, रायटर, बोर्डर, एक्टर. आनी म्हजो पाय जावन आहलो पयलोच तियात्र लंडन घालूंक युनियन हॉलान. सो आमच्या घरान सगळीं तियात्रिसां आयलीं आनी त्या भायर मागीर हांव समान 8, 9, 7, 8 years असो आसतना आमगेर SI जाताल्यो आनी तेन्ना आमगेर अंकल आनी कीथ बॉक्सर आय थिंक दॅट लुईस रॉट आहलेले आनी बांगवाडी तियात्र जाताले न्हय. आनी आमच्या फाटल्यान बांगवाडी आहलेले थिएटर. सो इट वॉज लायक अ प्ले ग्रावंड फॉर अस. आनी तेन्ना आनी सोजालीन अंकल केन्ना समज आंज बोडवे जाले स्टॅच्यूज जाले आमकां व्हरोन तो उबे करून आंज बोडो जाय हांव आनी मागीर केन्ना स्टॅच्यू जाताली आनी मागीर आमकां एक पॅटीज आनी सोडा मेळो. आय वील बी वेरी हॅपी विथ दॅट. पूण कमर्शियल तियात्र म्हणजे कमर्शियल पालकार पयले फावटी तूं केन्ना आयलें आनी कोणाच्या तियात्रान आयलें? ना ते आदी हांवें जायते तियात्र केल्ले. ते आदी आमचे बिल्डिंगां सगळो क्रिस्तांव लोक रावतालो जाणें. मागीर ते कालिना विक्रोळी ती आयकलां आसतलीं ती आमचे गोंयचे कुडबा आसताले न्हय. त्या विलेजीन ती सांताक्रूज बा तियात्र कोत्ताली आनी आमकां व्हरो तियात्राचो म्हाका व्हरताली एटलिस्ट बिकॉज हांव आय एम फ्रॉम डबूल पॅरिश आनी डबुलान आमचे मदर्स डे आसताले मागीर चिल्ड्रन्स डे आसतालो. आमी स्मॉल स्किट्स करी आमचे बिल्डिंगां सगळे क्रिस्तांव लोक रावतालो गोंयकार. आनी ते मागीर आमकां तेन्ना डायनमायट लिस्बो हावस म्हणून माय बिल्डींग नेम वॉज लिस्बो हावस. सो ते करून करून एवरी इयर आय वॉज टेकींग पार्ट आनी आय वॉज इन द लिजन ऑफ मॅरी. सो लिजन ऑफ मॅरी आसतना तूं जाणा यू मस्ट हॅव हर्ड होम फॉर द एजड आजील म्हणटाले तेन्ना. आजिलान आमचो फादर वेन्सिस्लो म्हणून आसलो तो आमकां स्कीट कोरी वन एक्ट प्ले आनी आमी आजिलान वचून त्या मनशांक दाखयताले. त्या उपरांत मागीर मातशी व्हडली जातकच व्हडली म्हणजे आय वॉज अ टिनेजर. आमचे बिल्डिंगां क्रिस्तांव पळय आहले गोंयचो लोक न्हय तो. मागीर तो लोकांचे कूड आसताले बॉम्बे तेन्ना म्हाका ते कुडान एक कांतार म्हणून धाकटी पार्ट करूंक आय वॉज स्कुलींग चड करून कांतारां म्हणलें हांवें म्हाका व्हरताले. आनी ते कितें करूं जाणा तेंच्यो त्यो पेट्यो आहल्यो लांकडाच्यो पेट्यो आहल्यो तेजे वयल्यान ते कार्पेट घालताले ते तांबडे स्टेज करताले आनी आमी कांतारां बा म्हणटाले. आनी म्हाका कितें मेळो पयशे मेळून आहले चॉकलेट बॉक्सीस मॅकिंटॉश चॉकलेट. सो दॅट वॉज माय स्टार्ट ऑफ. तुजो पयलो डायरेक्टर कोण म्हणजे खंयच्या डायरेक्टराक तूं पयलीं नाचलो? पयलेंच डायरेक्टराक नाचल्या आय रिप्लेस माय सिस्टर प्रोफेशनल या ताका तियात्राचें नांव म्हाका उगडास ना. आय थिंक रेमी आंकरचो तियात्र रेमीचो बिकॉज ते पुना तियात्र करताले जेसी बा आहले तेंचे. एक बिफोर आय प्रोसीड फर्दर आतांच म्हणटा आमचे सिनियर आर्टिस्ट म्हणजे बरोबर आहले तांकां कावजन्सान आबानी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणी म्हाका राखलां धाकटे भुरगें खंय ट्रीट करून आयज हांव कितें आहा तें म्हजे सिनियर आर्टिस्टांक लागून आनी तुमकां मागता ताका व्हडलें क्लॅप दिवन आय एम वेरी हॅपी विथ दॅट. दे गायडेड मी वेरी वेल एंड टुडे इफ वॉट आय एम इट्स बिकॉज ऑफ देम. सो ती तियात्रां नाचतालें हांव आनी बायची पार्ट करता चड करून पुना कोरी पार्ट हांव ते पुना वचनासलें ताका लागून मी आमचो ब्रदर वचून दिनासलो. मागीर तो रोल हांव करतालो मी म्हाका न्हेसोळी आनी हाडी सी दिनाका म्हणून राव थिंगा पळोवन म्हाका. सो लॉट ऑफ एनकरेजमेंट. इनफॅक्ट चित्रा म्हाका स्टेजीर येवप म्हणजे इट वॉज अ केक वॉक. आय डिडंट हॅव एनी प्रॉब्लेम. व्हेरी हॅपी. ते भाशेन हांव म्हाका दिसता रेमीचो तियात्र जावंक जाय तो. फातिमा बाय तूं बॉम्बे सिरीज कोत्तालें न्हय नोकरी कोत्तालें? ओन्ली 6 months. पूण ती नोकरी कित्याक सोडली तुवें? हांव इंटरव्यूक गेली फॉर अ सॉलिसिटर. वेरी बोल्ड आय वॉज आय जस्ट फिनिश स्कूल. मागीर आय वॉज लुकींग फॉर अ सॉलिसिटर. मागीर हांवें एक तियात्र केल्लो कॅब्स कॉर्नर जेसी जाणा आसतलें मेंडिस ब्रदर्स सम ड्रामा इट वॉज. आनी तेणें म्हाका झेवियरान तेणी पळयलें आनी आय डोंट नो ते मायशी येयले उलयले बाते आनी म्हाका आनी तेन्नाच कामाक लागलेली हांव फॉर सॉलिसिटर. आय वॉज गेटिंग 250 rupees सॅलरी
तेंपर. आय रिमेंबर स्टील. सो मागीर तुका तेणी सांगलें ताका आमी गोंयांत व्हरता आनी म्हाका खोशी नाहली तियात्रान येवन. एक्चुली आय वॉज रनिंग अवे फ्रॉम तियात्र बट तियात्र फॉलोड मी, बिलीव मी. सो तेणी हांवें म्हणलें जबाब दिवंक ना रे पयलें हांवें. मागीर चिंतून म्हणलें म्हणजे मायंग व्हरता जाल्यार गोंया येता. म्हणजे तू तियात्राक लागून तुजी सर्वीस सोडून तू गोंया पावली. वगत 6 months आयलो आनी त्या इरमाचो चेडो म्हजो पूत पयलोच तियात्र मेंडिस लेदराचो. तू जायते डायरेक्टरांक नाचलें फातिमा बाय. जोण एक कलाकाराक आपलो एक फेवरेट डायरेक्टर कसो आसता. जशें पयलीं जेन्ना हांव पयलेच फावटी आयलें हांव बाबजोच्या रोडाच्या तियात्रान आयलें आनी हांव आजुनूय सदांच म्हणटा की तो म्हजो बेस्ट डायरेक्टर कित्याक हांव जायते मार्गदर्शन ताणें म्हाका दिलां. स्टेजीर कशें रावप, कशें एक्टींग करप, तुजो वॉल्यूम इवन डायलॉग्स आनी ताजे उपरांत म्हाका मारियो मिनेझसान जायतें शिकयलां. सो हांव सदांच म्हणटा की म्हाका कोणा कडल्यान तरी शिकोवंक मेवलें. तशें तुका खंयच्या डायरेक्टरा कडल्यान कितें मार्गदर्शन? पळय आमी पयलीं आयलीं न्ही आमचे डायरेक्टर इतलें सिरियस नाहले. डायरेक्शन कोणें दिवंक ना म्हाका. ओन्ली प्रेम कुमार. एंड बिकॉज ऑफ प्रेम कुमार माय वॉयस मॉड्युलेशन म्हणजे कोंकणी उलोवप म्हणजे कोंकणी उलोवप तरी देट इज नॉट गूड एट ऑल. इंग्लीश उलयता म्हूण तुका विचारता. तुका सगळीं जाण इंग्लीश मॅडम म्हणटात जाल्यार हाचें कारण आमच्या तियात्र मोग्यांक सांगशी तुका इंग्लीश मॅडम. हांव सांगता बट ते आनी तुका प्रेमाची खबर करया न्हू. सो प्रेमान म्हाका स्टेजीर हाडून ही रावता बियॉन्ड यू नो आय कुडंट इवन स्टँड प्रॉपरली. सो ही ग्रूम मी जेसी पासून म्हाका म्हणटालें तुका फाटल्यान पट्टी लावन जावं आनी राम जावं उबें राम जावं. सो प्रेम ग्रूम मी वॉयस मॉड्युलेशन थ्रू द वॉयस आउट हाऊ टू स्टँड ऑन स्टेज मुवमेंट कशें करूंक जाय इमोशन्स. If I'm an artist today, Prema Galagon. Otherwise, all the directors were not serious. And Jacob, non-stop. Jacob and direct Kelako. Rosario also were not bothered. But best one. And then my favorite director, as you're asking, my favorite, I'm not talking about direction or acting, was Robin Williams. Wow, he's a theatre like picnic. We used to have fun. Oh. Yeah. मागीर आतां ती इंग्लीश मॅडमाची खबर आमकां सांगशी कित्याक म्हाकाय जाणा जावंक जाय तुका इंग्लीश मॅडम हें टायटल कशें पडलें. कित्याक हांव आनी तूं सदांच आमी इंग्लीश उलयतात. चित्रा म्हाका टायटल पडोंक ना म्हणजे आख्खो तियात्र बरयलो इंग्लीश मॅडम म्हणून. मागीर तांकां सांग मिस्टर जॉन क्लारो तेणें तियात्र घातलेलो इंग्लीश मॅडम आनी फूल रोलांक कोत्तालें तेन्नासून म्हाका इंग्लीश मॅडमूच म्हणटा. पूण त्या आदी हांवें मागीर त्या उपरांत हांवें हेजो तियात्र केलो बॉयराचो रस्तो. फर्स्ट रावंड लीड हांवें केला त्या उपरांत सगळें तियात्र हांवें केला लेवली ऑल्सो. सो मागीर तें नांव म्हाका उरलें आयज पासून म्हाका तें नांव आय एम प्रावड ऑफ इट. थँक्यू सो मच. खरेंच हांवेंनूय तो एकूच रस्तो तुजो रोल पळयलो. तुजें कॅरेक्टर तुजें न्हेसप तुजें उलोवप म्हाका आजुनूय उगडास आसता. कित्याक हांव जायते फावटी हांव एक आर्टिस्ट हांव आजुनूय शिकता. हांव जुनियरा कडल्यानूय शिकता. पूण हांव जेन्ना ऑडियन्सान बसता तेन्ना हांव सदांच रडटा कशें तें हांव जेसीफाय कडल्यान शिकलां. आनी आतां म्हाका जायते जाण म्हाका रडपाचीच रोल दितात. मागीर जायते हांव ऑब्जर्व कोत्ता एक विलन टायप रोल कशें करप कित्याक आमी दुसऱ्या एक्टरांक जेन्ना ऑब्जर्व कोत्तात तेन्ना वी कॅन इम्प्रूव अलॉट आनी जायते आमचे सुदारूक करूंक जाय. जेसी न्ही जेसी हांव पळय स्टेजीर आयला तेन्ना जेसी वॉज अ यंग गर्ल एंड व्हेरी सेक्सी लुकींग गर्ल. शी वॉज व्हेरी दे यूज्ड टू कॉल हर बेडरूम आयज. बिलीव मी आय नो इट. ते लोक आसन. सो शी वॉज डुईंग यंगर गर्ल रोल्स एंड कॉलेज स्टुडंट एंड ते. पण माय रोल मॉडेल तेन्ना स्टेजीर आयला पळय तेन्ना आसलें ओफिलिया. एंड आय वॉज अ चायल्ड स्टार. सो केन्ना धाकटें भुरगें जर आहलें बाय बरोबर आय मीन माय सिस्टर तेजे बरोबर बेताली न्ही ही म्हाका हांगा ब्युटी स्पॉट लायक गो ओफील हांगा ब्युटी स्पॉट म्हाका दुखली एक्चुली. आय डिडंट वॉन्ट टू गो. यूज टू पुश मी. सो सिन्स दॅट टायम आय एम विथ दीस पीपल एंड दे आर स्टील विथ मी. प्रेज द लॉर्ड फॉर दॅट. बाय फातिमा तुजी ओळख बाबांनी लागत कोंकणी माचेरूच जाली जाल्यार ती कशी जाली खंयच्या तियात्रान जाली म्हाका सांगशी. शुअर. कित्याक त्या तेंपार ती एक फामाद जोडी अनिल सेपरेट नांव फातिमा सेपरेट नांव हें केन्नाच आयकोंक ना. हांव तियात्रान आयसून अनिल फातिमा. हांव आजुनूय म्हाजो फोन नंबर पासून तसोच आसा अनिल फातिमा. आय एम सो हॅपी. थँक्यू. कित्याक फातिमा इतली फातिमा आसा म्हजे लागीं पूण हांवें तुजें नांव आजून म्हजो मोबायल फोन अनिल फातिमा सेव जाल्लें आसता. म्हणून म्हाका रेकग्नायज करून ती अनिलाचें नांव घाला. व्हेरी स्मार्ट. तशें न्हय पूण तुमची एक फामाद जोडी आय रिस्पेक्ट बाबा अनिल आनी त्याच पासून हांवें त्या तसो बरयलो. सो तुजी ओळख ताजी कशी जाली. कितें जालेलो न्ही आमचो तियात्र चलतालो एकूच रस्तो आनी ते आदी ताका सांगलेलें आय थिंक मिनीन बांदार टोळी म्हजी टोळी मांडली एक चेडूं येयला बोमायतान बारीक हा लांब हा ताका वचून पळोवंक जाय. आपूण म्हणल्यार येवंकूच ना सारकें मिनीन तुजे स्टोरी फाटल्यान मिनीन बाबा आसा. सो म्हाका अनिलान सांगलेलें आपूण येवंक ना म्हणून पळोवंक.
नो डिफरन्स वी डोंट कम नो प्रॉब्लम फॉर मी सो मागीर कितें जालें प्रेमान ताका उर्दी बाकरी तियात्रान घालोवप आनी मागीर आमचो एकूच रस्तो चलतालो आनी यू नो आय वॉज वेरी शॉर्ट पॅन्ट इन दॅट यू रिमेंबर शॉर्ट पॅन्ट सो मागीर तो स्क्रिप्ट घेवन आमचे रवींद्र भवन तेन्ना ओल्ड मारगांव हॉल ते आसलें थिंग आयिल्लो म्हाका स्क्रिप्ट घेवन आमकां कोण म्हाका जाप दिता आनी आय वॉज आय फिलींग एम्बेरस बिकॉज आय वॉज इन दॅट सो आय वॉज वेरींग आय डोंट नो आय वॉज सो रॅपर घालताली हांव आनी स्टेजीर हेचे आतां रॅपर काडी आनी स्टेजीर वचून सो तो म्हाका स्क्रिप्ट दिवन येयला अशें कोणाचो स्क्रिप्ट घेवन आयला से प्रेमान तुका स्क्रिप्ट धाडला प्रेमान तुका दिला आनी ओके थँक्यू दॅट वॉज द फर्स्ट टायम आय मेट हिम आनी मागीर ताका मेवली हांव जार्दीन जाणा न्हू तूं प्रेमान फोटो शूट केल्लो तेन्ना आनी हांव ताका वळखोच ना आनी वळखोच ताका पळोवंकूच ना कितें स्क्रिप्ट घेवन आयलो पळय तोच यू नो ही स्टार्टेड रिमुवींग रोमॅन्टीक फोटोग्राफ्स होल्डिंग दाड आनी दिसा हे कितें हांव करना म्हणलें आनी आमचो एक मेकअप मॅन आलो सिद्धार्थ म्हणून तेजें नांव सिद्धार्थ मेकअप मॅन आलो तो बॉय दादाचो चेडो मेकअप करूं आमकां राजू आय ते तो म्हणजे बरो आलो म्हणजे बॅग बागेन आसतालो तो म्हणजे चेंज करूंक जाय आसलें न्हू सो तेन्ना आनी आय रिमूव फोटोग्राफ दॅट्स फर्स्ट टायम आय मेट हिम आय डिडंट लायक हिम ओन्ली आय एम गेटिंग वेरी एंग्री टू रिमूव फोटोग्राफ विथ अ पर्सन हूम आय डोंट नो या and then we did Oti Bakri and that's the time we gradually fell in love. We didn't fall in love at once and it was a very steady fast love state. तुवें आनी अनिल बाबान जायते तियात्र केले थोडी नांवां सांगशी आमच्या तियात्र भुरग्यांक आमचो मोस्ट फेमस तियात्र जालो देव पोंडविदार दिया पोंदाक मागीर पयलो ताजो तियात्र केल्लो हांवें सावळी तियात्र केल्लो मागीर ते उपरांत मुगला स्नेहमान नांवांचो पूण केल्यात 7-8 तियात्र केल्यात आमी विडियो काडला आमी वी डीड रेडिओ प्लेज वी डीड टेलिव्हिजन शोज केल्या आमच्या कलाकारांच्या जिवितांत तियात्रिस्तांमध्ये जायत्यो अश्यो घडण्यो घडटात जेन्ना आमी ट्रॅव्हलिंग करतात किंवा आमी तियात्राक वेतात थंयसर स्टेजी कडेन कितें तरी घडटा आनी तो इन्सिडंट आमच्या मनांत सदांच उरता एक मेमोरेबल इन्सिडंट कसो सो तुज्या जिवितान असो कसलोय मेमोरेबल इन्सिडंट आसा आमकां तियात्र बॉयलच आसलो तो आतां कोणगाकी आनी हांगासान गोंयांतल्यान होणावळ वताले सो रस्त्यार वेताना आमकां एक्सिडेंट जालो एक्सिडेंट जावन आख्खो टेम्पो टर्टल्ड यू नो मिन्स इट वॉज डावन द ट्रीज ऑन टॉप सो मागीर आनी कॉर्नाची जाप ना मायक मेळटा हालोलो क्रेकाची तेन्ना बायपास सर्जरी केली जेसी हाडलेली सबीना वॉज देर आनी मागीर हांव पडलें हाला टेम्पो हो जाला न्हू तो हांव थिंगा ग्लास बरें फातरून मारलो मी तकली वचपाचें म्हजे वयल्यान अनिला वयल्यान स्पिकर वयल्यान जेसी वयल्यान म्हाका आनी कोण आसलेलो सो हो पडलो पायटी तो आसलेलो न्हू मागीर कोणाची जाप ना चित्रा मागीर कोण टाक करून मागता वयर टेम्पोच्या वयल्यान आमी सगळीं कोण लोक भरला आसतलो म्हणून मायक मेळटा कोण आहा जाप कोण आहा म्हणटा सो मायक अनिलान तो आवाज आयकलो मागीर म्हणून लागलो आनी मागीर सगळें जाप दी सगळें जाप दी आतां पासून आतां कॉन्फिडन्स सारकें आनी ते जोक ऑफ द थीम ऑफ द जोक वॉज दॅट आमी व्हेली आमकां हॉस्पिटलान व्हेली आनी कोणाक पळयतात टेस्ट दाखयतात प्रेस लॉर्ड कांय जायना अनिलाक कांय जायना जेसी कितें जालें हांव नोको तेका चॅकिंगाक व्हेलें आनी तुका डॉक्टर येयलो ते म्हणलें मातशें येयलें डॉक्टर थिंगा वाड्यान थंय धाकटो गांव तो जेसी तपासले बा जेसी स्ट्रेचरार भरलेल्या तुजें नांव कितें जेसी लोक तूं हांव श्रीदेवी म्हणून हांव हांसता निकलस आनी भायर सोड म्हणून आमगे हांसता म्हणून आनी तूं जाण आय लाफ एनीथींग सो म्हाका भायर घालें आनी जेसीक चॅक करता तो श्रीदेवी कितें जालां हांव दुखता I don't know what she said because she said this out, but he believed that she was her name was Sridevi, and we had a joke about it. बरें आतां आदले तियात्रिस्ट आदली तियात्र जाताले आनी आतां तूं आजुनूय तियात्रान आसा आतां तियात्र जाता जाल्यार तूं तुज्या को स्टारा कडल्यान कितें एक्सपेक्ट करता My co-star? म्हणजे तुज्या बरोबर कोण एक्टींग करता Teamwork, of course. Teamwork is very important. म्हणजे what difference you feel? पयली तियात्राचे एसाय कश्यो जाताल्यो आतां कश्यो जाता आदी आमकां हार्डली 4 रिहर्सल बी मेळटाल्यो 4 रिहर्सल करी मागीर चड करून बोमाय आसताना 5 रिहर्सल आसताली बँड रिहर्सल सो त्या स्टेजीर वचून आमी तर आमकां प्रॉम्प्टींग जाय पडटाली
प्रॉब्लेम अपॉइंटेड आसतालोच आमकां सांगूंक सीन केन्ना बिकॉज आतां चड एसायज जातात न्ही वन थिंग गर्ल्स एंड आर्टिस्ट आर स्टडींग नाव दे आर मोर सिरियस अबाउट इट आमचे पळय आर्टिस्ट आहले न्ही हांव येयन स्टेजीर दे वर ऑल वर्किंग मागीर कामाचे जावन मागीर ते एसायन येताले 6:30 जाली आमी केन्ना बँड्रासान येतालीं मागीर बँड्रान वचून पडटालीं विथ आवर स्टे फॉर मेनी इयर्स इन बँड्रा So now they are more professional, you know, they are very much interested, they take interest in their script, they study, but only one thing is they don't dress up the character. That's the only thing I feel bad. Otherwise, think to character are permanent dress up, and any after character go ahead, Prem, Boyer, Remo. Are Remo se kya kori? तुका ही मिस्टेक एक्टरांची दिसता काय डायरेक्टरांची? According to you? Yeah, both ways. Because directors आयते पयलीं सांगता आर्टिस्टां आयकना मागीर ते आयकोंक जाय न्हू बिकॉज डायरेक्टर नोज वॉट इज रिटन आमकां प्लेन चेंज करूंक जाय बाणो घरांत बाणो घालप ना आनी तुजो शेत खांतरी चेडूं आसो तूं बेश्टे भायले वचून आनी कॉटन ड्रेसीस बिलीव मी नीड टू बी वी कुडंट वेअर स्लिपर्स आतां हांवें एक तियात्रान पळयलां सॉरी टू से दॅट समवन इज एंटरिंग फ्रॉम द किचन इन द हॉल विथ बूट्स ऑन बट आय थिंक आतांच्या ऑडियन्साक बी तशें जाय दिसता I don't think so. They केन्ना ना चित्रां म्हाका दिसना कित्याक ते पळयतली पूण देर इज अ मार्क ऑन इट देर इज अ मार्क बिकॉज देर थिएटर लवर्स एंड हू नोज दे विल नॉट लायक इट दे विल नॉट लायक इट सो हांव तुका कितें सांगूं सोदता हांव ती आर्टिस्टां बरी आर्टिस्टां स्टेजीर येता कांतारां म्हणटा भायर करता स्पेशली करता ओन्ली दे यू नो दे हॅव टू सी दॅट दे लिव विथ द कॅरेक्टर अदरवायज दे ग्रेट मेकअप एकदम बरी करता आनी हें करिना आतां नवे कलाकार येतात तांकां कितें एडवायस दिवंक सोदता आतांच्या No, I can't give advice to anybody, Chitra, because I'm still learning. पूण एज अ सिनियर आर्टिस्ट Senior artist ते आतां सांगना आमी कितें पूण आमच्या आतां येता त्या भुरग्यांक कितें तरी सांगूंक जाय Then don't take serious your work. Listen to the character, leave the character on the stage. That will be nice. तुजे कितें फ्युचर प्लॅन्स आसा Yeah, I've not finished my work on stage. I've got a lot of work to do, and I miss my husband very much. If I was there, even at this stage, I would have started something. But then, my problem at Amaka, I just wait for this COVID to disappear. Let me do something. I got my directors with me, so it's okay. I'm grateful to them, and if to be a senior artist, and I respect them till today, and I'm grateful to them. म्हाका दिसता हांवें जायते प्रश्न तुका विचारले पूण तोरी आसतना हांव कितें चुकलां सांगूंक जायना सो तूं कितें सांगूंक सोदता आमच्या तियात्र भुरग्यांक I think I'm sorry cover up केला. Only म्हणजे एक्सपिरियन्सान मातसो लोक उणी हा कित्याक फ्रॉम म्हापसा आमी मारगांव हिला शिफ्ट केले आनी लोक हाडले बरें जावपाचें आनी म्हणजे सांगलें हें आहा कितें त्या चलोंक जाय आमचें वॉट एवर हॅपन्स मस्ट कंटिन्यू विथ द कल्चर आनी विथ द थिएटर मस्ट कॅरी इट ऑन स्टॉप जावंक पावना आतां म्हजें तियात्र एकेडमी कॉमर्स आनी पळय इट वॉज लॅप्स वॉज दे न्हू सो आय एम व्हेरी हॅपी वॉट एवर इट इज दे बॅक ऑन ट्रॅक जातलें कोरोना काबार जालो आनी परत स्टेजीर येतली आनी गॉड हॅज टू हांगासर राजील आसले तियात्र भुरग्यांक तुमकां कितें प्रश्न विचारूंक जाय Yeah, please, फातिमा let's get to know each other. तुमकां कितें जाणा जावंक जाय जाल्यार तुमच्यांनी विचारूंक जाता हांव मारियो मनीस ना फातिमा आसा. आयज हांगा सोरच्या पयलीं तुजें मुलाखत जाता ती आमची रिकॉर्ड जाता देखून म्हाका जाणा जावंक जाय आसलें हांव जाणा पूण इट्स बेटर यू स्पीक अप तुजें मायेचें नांव आनी तुजें पायचें नांव म्हजें पायचें नांव Andre Anton D'Souza, and he was known on the stage as A.K. D'Souza, and my husband also was named A.K. Anil Kumar. So it was a big coincidence. And my mother's name was Innocencia D'Souza. Innocencia Alves D'Souza. आनी भयण Bodice na Antoinette D'Souza Mendes. कुयन्या Sorry, कुनेदाचें नांव. Is this a quiz or something? No, I want all this to get recorded. Romeo. It remains for Romeo Mendes. I got 3 brothers, Rocky D'Souza, David D'Souza, Joaquin D'Souza, whom I love. I love my family. Good. And your school life. Oh, like my... your schooling. Like, which Yes, school you went of to? course, I'm grateful to my school. I studied in Barreto High School. And high school, the students, Yopacha Hale, I don't know why they didn't come. My friends, they're still my friends, my school friends. So, I was studying in Barreto High School, it was in Kabel. And I'm very glad my mother put me in that school because I learnt a lot in that school. Lot. It was a co-education and I marked out the Bulgarian person to be co-education scholar.
आमी जाणून चेड्या मोदेकात कहें बावर करप उलोवप नाल्यार थोडी ठुना पळय हा गर्ल्स स्कूल लायक वी हॅड आय थिंक यू नो माय सेंट एन्स स्कूल इन द बोल ती केन्ना गॅदरिंग आमी we wouldn't talk in front of boys here. We were very bold. Education we were going and debates we were doing because we were in boys school, boys and girls mix. So we knew how to behave with boys and how to behave with girls also. Please put your children in co-education school. दुसरें म्हणटात ते फातिमाबाई तुका तियात्रान जायते अवॉर्ड मेवल्या पूण फिल्मांनी तुका बेस्ट एक्ट्रेस मेळिल्लो आसा ऑन My favorite Audrey Chandra. And Anil also was there. Odi Bakri and Audrey Chandra and Anila बरोबर केला आणि अनिलाक सांगताले तुवें म्हाका Odi Bakri तियात्रान केला आनी आयज पासून म्हाका Odiच Bakri जालो. दुसरें म्हणटा तें तूं जाणा आमी लंडन आमचो जॅकबाक जेन्ना आमी गेल्लीं तेन्ना तो सेकंड तियात्र गोंयचो लंडनाक पयलो पायणे आनीक परदेशी पयलो आफ्टर टूर्स गेल्लो लंडनाक त्या टुरा वयर कितें तरी सांग Beautiful memories, wonderful memories they were. आमी थिंगा सोयीच दीस रावले हांव न्हय लंडन सोयीच दीस तेणी आमकां बिलां केल्ले राव and we were cooking. We didn't have to cook. We hardly cooked. They were saying, kitchen is yours, whatever. But आमकां सदांच ती भायर व्हरप आनी आमी प्रोग्राम केला म्युजिकल शो केला वे द कालर टायम आनी म्हणजे लायक आल्बम आख्खो आहा तो फ्रॉम द एअरपोर्ट till return back to the airport and the full album you can make a film out of it. You were there. We had a lovely time. I don't think anybody I hope they enjoyed it but आमचे भशेन टायम कोणाक दिसो ना देवा लागलो आनी गल्फाक पासून वेताना आमी एक जाग्यार 7-8 दीस रावताले आनी फ्लायट वरून नेक्स्ट करी थिंगा 8 दीस राव आतां धाडटा 3 दीस जोतान ताका वी हॅड 1 month to Check. Ben Emmanuel. Oh Ben. Hi Ben. Platinum I lived again. So sweet. I'm a racial cover for the Thank you so much. God bless you. So I get to more for that. I know. Sharon and Sharon here. Hi. what he done? Sorry Sharon, but I didn't see you because the cameraman is in No, mask तुका cover करता. Glad to see you, darling. I love you. Okay, Fatima. Aku approach. Makin cara nanti senang. Lepas ni kita ni tak tahu. Shoot. Oi. आता तुम ते कॅरेक्टरा वयली जाताले ओके किचन असो येता सो मोच घाता ओके हा Boots. बुट्स ओके ना हांव ओके म्हणा पूण मुगे एक आर्टिस्ट आहा मुगोडे एक चेडूं बरें मोड यें तें आनी तेका मातशें लांब दिसपा तें Boots घालता. हाडाय गेले जाल्यार कितें हाडायो. हाडाय म्हणजे तें तूं कितें म्हणटा हिल्स हिल्स That is the शुद्ध कोंकणी word for height. जोती पासून घालना पूण हांवें जायते You know, आतांच्या काळार पळय तूं म्हणटाय न्हू आर्टिस्टां न्हेसता आनी शर्ट त्याग केलो तुका एक आसा लेटली काराची सीन हाली I could have worn shoes. I love shoes, but I did not wear. She made me the slippers. फुडें डायरेक्टर सांगता Boy, I think Zainab, we have to respect the director. कित्याक डायरेक्टर स्क्रिप्ट बरयता तो रायटर आमचे स्टेजीचेर जे पळय डायरेक्टर ते रायटरूय आसता लिरिसिस्टूय आसता सगळें तेंच करता सवाल मेन्शन करता सो तेंच्या मनान पळय कितें हा अमको कॅरेक्टर पळय हा ती आमी पोर्ट्रेट करता स्टेजीचेर दाखयतात आनी अमकें बरयना हे भाशेन न्हेसोंक जाय तेंच्या मनान एक आसता आनी आमी दुसऱ्यान घालें जाल्यार डायरेक्टराचें नांव पिड्यार जायना डायरेक्टर तांकां सांगना म्हणून आमी आयकताले डायरेक्टराची आतां हांव नको इवन रॉबिनाची आमी आयकताली ऑल द बेस्ट टू हॅव फन फॉर दीस ड्रामा पूण वेन वी आर वर्किंग वी वर सिरियस अबाउट द वर्क आनी कोणाचें ओके फातिमा बाय म्हाका एक विचारपाचें आहा तुवें एक बरें म्हटलें की आदी सगळे एक्टींग करताले ऑन द स्टेज हय फिल्मिनो बॉयज आमी बाराबरी काम केलें का पिक्चरान आमी केलां पिक्चर हय शॉर्ट फिल्म काम केलें हय ते नायस टू मीट यू या म्हाका विचारा कितें आदले हांवें तियात्र पळयल्या आतांय तियात्र पळयल्या कित्याक आदी केन्नाच मायका फुडें वचनासले पूण एक्टींग करताले पूण आयज काल कोण एक्टींग करिना मायका फुडें धांवता बेश्टे बोबाट मारता सो म्हाका जाय आसलें कितें सिनियरान कोणें न्हू फुडें सरोन तांकां सांगपाक कित्याक आमचे तियात्र वयर पावण्यार आहले ते आतां देंवोन सकला गेल्या एक्टींग कोण करना बेश्टो येता कापून उलत चल्लो
एक्टिंग म्हणटा ते कोण करना. म्हाका जाय आसलें की सिनियर आतां तुमी आतां इतली सिनियर आहा कामां केल्या की तुमी एडवायस एडवायस दिवंक जाता तुमी एडवायस तो घेवंक जाय एक्टरांक न्हू पूण डायरेक्टरांक कोण तियात्र बरें तेका सांगता एडवायस घेवंक जाय न्हय एडवायस घेवंक जाय न्हय Ah, दिवंक the जाता director and सांगूंक जाय. I got a name for that, you know, mic शिकोवन वता. I myself call it romancing the mic, and that is not done on stage. Yeah. You don't go on stage to romance the mic. You go to give your dialogues to make people hear what you're saying. So ते आमचे मायक आतां इतले बरे आहा हूंय रावन उलोवंक जाता. मायकाशीन वचपाची गरज ना. ते जोड्याकडल्यान चिंतूंक जाय न्हय. As much you're doing sad role cry, म्हाका दुखता मायकार येतलो येतो म्हणून ते आजकाल It's तेच not, जालें. yeah, तुमी but advice दिवंक डायरेक्ट जाय. ताका सांगता तुम्ही सगळ्यांक डायरेक्टर एक्टराक सांगूंक उपकारना कित्याक एक्टर डायरेक्टराच्या अंडर आसता न्हू आमी Exactly. डायरेक्टराक सांगूंक जाय हो न्हू सिनियर आहा डायरेक्टर तेंच्या ना पूण तुका दिसता चेंज करपाक डायरेक्टर ताका सांगना म्हणून ती आयकोना आसतली कित्याक आमकां सांगतात डायरेक्टर आतां हांव इतलें व्हडलें जालें हांव आय वॉज अ चायल्ड स्टार म्हाका म्हणजे डायरेक्टर सांगता हांव तेंचें आयकता समटायम आय आर्ग्यू विथ देम इफ आय डोंट गेट इट इन माय हेड वन्स आय गेट इट आय बीन से सॉरी एंड आय डू वॉट दे टेल मी टू डू टील डेट सो आयकोंक जाय न्हू सांगता जाय तें सांग पूण आयकोना डायरेक्टर बाबा कितें करतलो काय आणि जोडी तो डायरेक्टरने सांगले तुवें हें केलां तापयलें मातशें पासून तापले पासून करता हांव सो आय लायक ऑल माय रोल्स आय टेक प्लेजर इन ऑल माय रोल्स तुका कितें डिफरन्स दिसता जमनी वेले खेळ आनी तियात्र हांव आर्टिस्ट म्हाका जमनी नाचो स्टेजीर नाचो प्लॅटफॉर्मार नाचो म्हाका एकूच आय एम एन आर्टिस्ट पूण ऑडियन्साचो अरे दॅट इज नो तुका फरें म्हण सांगो ते खेळ तियात्र नॉट खेळ तियात्र जमनी वेले खेळांनी instant response. I love it. Instant. एक तियात्र केला आहे जो मी कानावलाचे करता हांव तियात्र ह्या वर्सा कोरोना बिकॉज ऑफ कोवीड आय डिड डू सो हांव कांत म्हणटाली हांव गल्फाक कामाक वेता आनी म्हजो घोव एक्सिडेंट जावन घरा आसता आनी भुरगीं आसता एक भुरगो आसता म्हाका आनी ही म्हाका पागार दिनात 2-3 पागाराक लागून वेता गल्फाक पागार दिनात म्हाका सो हांव रडून कांतालें म्हणटालें तूं कितें करतलें एक जाणटी बायल चित्रांत जाणटी बायल ती थिंगासान येवन कान म्हणटाली तेणें म्हाका 10 रुपया हाडून हातांत दिल्या आनी ती पळोवंकूच उरली एंड ऑफकोर्स जोमणी एवढे हेड आहा एज आय सेड रोमॅन्सिंग द मायकाची वेचून पडटा मायकाची आनी शी गिव मी 10 रुपीज एंड आय स्टील गॉट दॅट 10 रुपया आय केप्ट इट फॉर बिकॉज दे रियली गो ते या डीप इंटू इट तुका भोवमान दिसलें बरें काम करता ताका पयशे पागार आनी तो लोक एक एक फावटी वयले आय एप्रिशिएट दॅट घडोना आनी तियात्र पळोवंक पावना Pawana, and among all the awards, I appreciate the 10 rupee offer. I'm really happy with it. I kept it. तुका आयज मेरेन कितले अवॉर्ड्स I मेळ्ळे was excited. I'm पूण मेन अशें I got nearly all. Only my state cultural award is balance, and I'm going to get it for me. ऑल द So बेस्ट thank you so much. आमकां बॉम्बे पळय याद करताले मी जेसी बाजारान येवन शरण इलिनॉय एक रॉली म्हणून आहलो ही वॉज अ पासी आनी बर्बोजा नाहलोलो सगळे तियात्रान आमकां धाकटे धाकटे सिल्वर मोमेंटम्स दिलो आनी आय गॉट सच अ लॉट एट होम आनी आतां आमकां एवॉर्ड मेळ म्हाका नानीलाक मेळ्ळो दोन मेळटाले आमकां स्पेशली जेकबूजे तियात्रान पासून आमकां दोगांकी मेळ्ळो सो आय गॉट लॉट ऑफ मोमेंटम्स इन माय हावस प्रेज द लॉर्ड थँक यू So 1 week in one place. And I enjoyed my trip. I enjoyed my life as a theatrist. And I pray to God. I don't mind being again theatre. Of course, we don't live in second life, but I love my job. Sharon, any questions for me, dear? Fatima, Yes, you sir. approached regarding Selena, Asa. but I want to share something about you to this audience here. पयले स्वातेन म्हजी पोरवी आयच्या कलाकाराक भेट स्वाडे खातीर Thank you. ओके Sweetheart. फातिमा तुका हांव जायतीं वर्सां जालीं वळखता बोथ ऑफ स्टेज ऑन स्टेज Which is better? I think you are better on stage. Oh, mean. Alright. तुका हांवें जायते भासांचे रोल्स भुमिका केलेले हांवें पळयल्या बेस्ट बरें पार्टिस्ट हाचो दुबावूच ना खंयचोय रोल तूं तुजो जीव घालून तूं करता and you always dress to suit the character. Thank you so much. You like to go right into the character. I do. I like this about you. Thank you. ना इतलें सगळं तुका हांवें पळयलां हे रोल्स करता आसतना पूण म्हाका एक आवडीचो म्हजो आवडीचो तुवें केल्लो रोल
हाचे बाबतींत हांव कितें उलोवंक सोदतां आय Sure. वॉन्ट टू शेअर इट विथ द ऑडियन्स Can I say something? Yes. Is it Swarg and Sansar or lady संसार आनी specialist? स्वर्ग Sansar and Swarg are lady specialist? No, no, संसार आनी स्वर्ग. ह्या तियात्रांत तूं आनी अनिल were drug addicts. Babu. First of all, I want to congratulate you for the way you were dressing for the character. Wow. I'm clapping for Which deserves an myself. applause. Okay. Secondly, एक scene आहली. तूं drugs घेताय आनी Turkey, cold turkey. right, cold turkey. Why do you say it first only? Let me explain. I really forgot. No, I've not forgotten. I'm just I'm recalling it. sorry. I'm recalling the scene for you. Okay. तू येत आहे ड्रग्स घेऊन आणि सोफाच्या न्हिदताय एक चादर न्हू ते आय थिंक इट इज Your turn. Sorry. तू आमचं पाय राखलो. एक चादर तू गुटलायताय न्हिदता ओके सगळी तुजी घरची ती समजता तू न्हिदला म्हणून बट ॲक्च्युली तू मेलेले असता यू आर अ डेड बॉडी अंकल जासीद येतात तो तुमचा शेजारी असता आणि कितें तुमी न्हिदतात आजपासून अजून न्हिदतात आनी दीस जालो रात जाली माय सांगता काल राती न्हिदलेले अजूनही उठोंक ना Josephine माय आलेली होय आहे. आणि त्यांना तो म्हणटा काल राती न्हिदलेले अजूनही उठोंक ना खरें न्हिदला होय न्हिदला न्हिदता कशेंच न्हिदता तें सो तो कितें करता तें चादर घेता आनी ओडटा आनी पयलीं हालयता तुमकां मागीर तें चादर घेता आनी ओडटा आनी यू रोल युअर सेल्फ डावन ऑन द ग्राउंड टिपिकल लायक अ डेड बॉडी दॅट वॉज द सीन आय टेल यू आय स्टील म्हजी न्हंव उबी जाता because of that scene. It was so well done. Good job. Thank you so much. Thank you so much. It's a big award for you. That's good. But you remember one incident? Are you continue? No, this is all. I just wanted to He appreciate just this. does this, you know, and I roll 3-4 times and I fall. And the पाय गारा नाहलो पाय आसा आनी Josephine माय आसा. आनी तेन्ना म्हणजे last it is a drop of the scene. And drop and तो you know आमचे ते पडदे हा ते लाकडाचे न्ही पयली. It was wow, me falling is but all looking what's going to happen. Thank God Anil came and saved me, caught to the lot and I just took him back. And to know, jump it falls, no, it doesn't roll. तुझो मेमोरेबल रोल खंयचो काय म्हणून शरद भाई आयले आनी आयज तुजो रोल खंयचो तो म्हाका कळटा. Thank you. देखूनच कित्याक हांवें तो ती पळोवंक ना पूण हांवें ताका हो प्रश्न विचारलो तुजो फेवरेट रोल खंयचो काय I म्हणून. told all the roles are favorite. I didn't say anything. No, but one, see, No. always we have one You know, favorite role of that was ours. her show, no, that was a unique show. Sorgan Sansar and even Lady Specialist. I actually loved that role, Lady Specialist. And who is my boyfriend, you know them. I love all my cine artists and I'm grateful to them. And I'm grateful to all of you all. To me, Anga Aile Manon. And I would like you all to clap for yourself, please. For myself. Thank you, Caesar. Thank you, everybody. I enjoyed myself. I hope you all enjoyed seeing me. खरेंच फातिमा बाय आयज हांव बाब मिनीन बाब मारियो सगळ्यांक हांव काल जाता देव बरें करूं म्हणटा बाब सिजराक ताणें म्हाका विचून काडलें तुजी इंटरव्यू घेवं आमी ऑफकोर्स आमी एकामेकाच्या स्वताच आमी मेसेजीस करता वॉट्सअप करता पूण आमी तियात्रा वयर केन्नाच उलोवंक ना पूण आयज म्हाका ही संदी मेवली तुजे लागीं जायते उलोवंक हांव काल जाता देव बरें करूं म्हणटा तुका आनी देवा लागीं इतलेंच मागता तुका लांब जिवीत दिवचें आनी तुजे फ्युचर प्लॅन्स पासून Good health. तुजे सगळे गूड हेल्थ ऑफकोर्स फ्युचर प्लॅन्स तुजे सदांच सक्सेसफूल जावं Thank you so देव much. बरें करूं